नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. हालींच आमी पळयले कुडचडेच्या राजकारणान एक वेगळोच मोड आयलो. तो म्हणजे बाळकृष्ण वडारकर जे कुडचडे काकोरा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे आतां मेरेनचे सगळ्यात शॉर्टेस्ट लिव्ड चेअरपर्सन जातले, जांकां इलेक्शन जावन 15 मिनटां भितर नो कॉन्फिडन्स आयले. तांणी निलेश काब्रालाचेर स्टेटमेंट केलो. काँग्रेस जॉयन जाले आनी तांणी सांगलें की निलेश काब्राल हुकुमशाह कसो वागता. आतां कुडचड्या जे चल्लां, कुडचड्या काकोऱ्यात चल्लां, ते घडयेक पुराय गोंयान जातलें काय? कुडचड्या काणकोणाचें राजकारण वेगळें आसा. भाजप आनी काँग्रेसा मदीं सद्या कितें चल्लां ह्यो गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर आमी खास मेळपाक आयिल्ले आसा बाळकृष्ण वडारकर. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. पयलो प्रश्न आनी म्हत्वाचो प्रश्न, हे कुडचड्यार जें चल्लां तें राजकारण सिम्स टू बी सुडाचें राजकारण, रिवेंज पॉलिटिक्स, की म्हाका तुवें चेअरपर्सन करूं ना म्हूण हांव तुज्या अगेन्स्ट उबो रावतलो आनी म्हाका खंयची तरी पार्टी जाय म्हूण हांव काँग्रेसीन गेलो. इट इज नॉट सो. कित्याक कुडचड्यार एक हिस्ट्री आसा की 10 वर्सां जालीं की आमदार चेंज जाता. सो त्याय अनुशंगान जर तर पळयलें आनीक थोड्योशो अश्यो गोश्टी कितें तुमी म्हणपाक शकता की रिवेंज आनी हें तें अशें म्हणपाकूय शकता. राग आयला हें खरें, 100% राग आयला हें खरें. कसोय करून ताका उडोवपा खातीर आपूण आतां भायर सरला अशें तें 100% उडयतलोच ताका. आय वील ट्राय माय बेस्ट. म्हणजे आपूण येना जाल्यार तरी तो येवं जायना. हें हांव त्याच पार्टी कडेन उलयलां. इट इज नॉट कंपल्सरी की म्हाकाच टिकेट मेळपाक जाय, हांवूच आमदार जावपाक जाय अशें ना. पूण म्हज्यानी कोणी बरो समज आसा जाल्यार डेफिनेटली दॅट फेलो कॅन कम फॉरवर्ड. आय कॅन सपोर्ट हिम ऑर एवरीबडी कॅन सपोर्ट हिम. कित्याक कुडचड्यार आज राजकारण जें चल्लां तें हुकुमशाही कडेन चल्लां. एटलिस्ट म्हजो तरी समज असो आसा की हांगा हुकुमशाही चल्ल्या. कोणीय जर तर कितेंय करतलो, कोणीय समज खंयच्याय आमदाराक किंवा मिनिस्टराक वचून मेळटलो जाल्यार ताका मेळपाची मुभा ना. हुकुमशाह कोण आतां? हुकुमशाह आमचो आमदार आसा तो सद्याचो, निलेश काब्राल. निलेश बाब काब्राल. तो पूण ताज्या अंडरूच तुमी चेअरमॅन जाल्ले फाटल्या फावटी, ताज्या अंडरूच तुमी म्युनिसिपालिटी चलयली. बरोबर. हे फावटी तुमी इलेक्शन लढलें. सो सडनली तो ह्या इलेक्शना उपरांत तुमकां हें करूं ना, अध्यक्ष करूं ना म्हणून तुमी ताका हुकुमशाह म्हणटा? ना, इट इज नॉट सो. लास्ट 5 वर्सां पयलींच मातशें कन्फ्लिक्ट जाल्लें चलतालें. पूण खंय तर हांवें पेशन्स घेतले कित्याक देर वॉज रिलेशन. वी आर नेक्स्ट डोर नेबर्स ऑल्सो. सो तें रिलेशनूय पेड्यार जावपाक नाका इजिली अशें म्हणून हांवें खंय तरी भरपूर पेशन्स घेतले. इट इज नॉट 1 and 2 टॉपिक्स. इट इज सिरीज ऑफ टॉपिक्स. आनी जाका लागून इल्लो हांवूय मातसो पयस वचत गेलो. आनी फाटल्या इलेक्शनाक जेन्ना हांव चेअरपर्सन जालो तेन्ना कळ्ळें की बाबा कसले तरेचें प्रेशर येता, कितें कितें करपाक सांगपाक पडटा. पूण स्टील आय रिजेक्टेड सो मेनी थिंग्स. कित्याक जी म्हाका मनाक पटना आशिल्ली ती हांव रिजेक्ट करतालो डायरेक्ट. चेअरपर्सन तुमी आशिल्ले? चेअरपर्सन आसतना. युअर टेन्युअर वॉज द लास्ट. ताच्या उपरांत मागीर इलेक्शन जालें. परत तुमी निवडून आयले, परतून निवडून चेअरपर्सन जाले. परतून शॉर्टेस्ट लिव्ड चेअरपर्सन जाले गोंयांतले. अजून कितली वरां चेअरपर्सन उरले तुमी? ना, आय वॉज फॉर 16 days. पूण रिकॉर्ड वॉज 15 मिनटांनी ताणें तें नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें. 15 मिनटांनी? 15 minutes. सो तो राग चल्ला सद्या? इट इज वन ऑफ द रिजन. वन ऑफ द रिजन. तुमकां समज दवरलेलो चेअरपर्सन म्हणून जाल्यार मागीर तें निलेश काब्राल हुकुमशाह बी चलतालो तुमकां? ना, कित्याक तो जे सांगतालो हांव ताका नाका आशिल्लो. कारण तें कित्याक तो जे सांगतालो म्हाका करपाक थोड्योश्यो गोश्टी ज्यो म्हाकाय पटना आशिल्ल्यो त्यो हांव करना आशिल्लो. म्हणून हांव ताका त्या पोजिशनाचेर नाका आशिल्लो. आनी इवन हांव त्या पोजिशनाचेर आशिल्लो बसून जाल्यार एखादी बसून टसल जाता आशिल्लें कित्याक हांव करना म्हणून अशें जावपाक शकतालें. हांव तो सांगता तें आयकना अशें म्हणून. तुमी सांगता तें तो आयकना की तो सांगता तुमी आयकना? तो सांगता तें हांव आयकना अशें म्हणून एखादी टसल मुखार जावपाक शकतालें. पूण सद्या टसल जावच्या पयलींच मोठे टसल जाले. ओके, काँग्रेस जॉयन कित्याक केली सगळे जाण? कुडचड्यार देर आर ओन्ली आतां सद्याक पळोवपाक गेल्यार 2 parties हू हॅज गॉट वोट बेज. एक 5-6 हजार वोट बेज आपापली आसा. आनी एक पार्टीन तो ज्या पार्टीन आसा त्या पार्टीन हांव काम करपाक शकचो ना. सो खंय काम करतलो जाल्यार दुसरी पार्टी जॉयन जावपाक जाय. सो इवन आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो गूड पार्टी. पूण तांची वोट बेज मातशी कमी आसा. विक्ट्री जर तर जाय जिखतो, कित्याक प्रत्येक जाण कोण येता तो जिखपाक लागून येता. आपूण हरपाक लागून किंवा हरचो म्हणून येना. सो जिखतलो जर तर जाल्यार दीस वॉज अ बेटर ऑप्शन. आयडियोलॉजी बी आवडुना काँग्रेसीची अशी म्हणून गेलना? काँग्रेसीन आसा ना म्हणना. एकच तांचें बरें आसा म्हणटा कितें की
प्रत्येक कॅन्डिडेटाक किंवा कावन्सिलराक किंवा जो कोण आमदार आसा स्थायीक ताका एक फ्रिडम आसता. इवन आतां दुसरो कोणी आमदार किंवा मिनिस्टर आसा आनी ताज्या वळखीचे समज कुडचड्यार कोणी आसा जाल्यार दॅट फेलो कॅन गो डायरेक्टली टू हीम फॉर हीज वर्क. पूण हांगा तशें ना, कुडचड्यार तरी तशें ना. कुडचड्यार कितें सांगतले जाल्यार म्हाकाच सांगपाक जाय, हांवेंच सांगपाक जाय आनी हांव केल्यार जाल्यारूच करपाक जाय. पण कामां जायना तर ताका सांगून कामां जाता जाल्यार कुडचड्या भायर वचपाची गरजूच ना तुमकां. जायना म्हण लोक वता न्ही सायडीन. जायना. जेन्ना आपलें काम जायना अशें दिसता तेन्नाच लोक दुसरी वाट पळयता, दुसरे सायडीन निलेश काब्राल काम करूं शकना अशें जालें सद्या. शकनाय म्हणना हांव, कित्याक थोडीशी जॉब आनी हें तें खंय आसा तें कोणाचें नाल्यार एकट्याचें नाल्यार दुसऱ्याचें करपाक पडटाच. सो कोणालें नाल्यार कोणालें एकट्याचें काम जाताच. सो स्टार्टींग पळय जी प्रॉमिसीस केल्ली, इतले जॉब तितले जॉब किंवा फॉर्मां बिमां भरिल्लीं, तातूंतले फॉर्मांतले कितले जाण मेळ्ळ्या तो रिकॉर्ड काडून पळोवपाक पडटलो की कितले जाणांक बाबा जॉब मेळ्ळ्या फॉर्म भरिल्ल्यांक, कितले जाण उरल्या. तो इनएफिशियंट अशें म्हणटा तुमी. इनएफिशियंट म्हणचे परस हुकुमशाही चड अशें म्हणपाक. ना, हुकुमशाह आसूनय जर कामां जाता जाल्यार कांय टेन्शन ना न्ही. आपल्याक जाय ती जाता, लोकांक जाय ती कामां जायना. आपल्याक जाय ती कामां जावन फायदो ना. ताका जाय तीच जाता. इट शूड बी जें लोकांक जाय, लोकांक डेव्हलपमेंट पसून जो लोकांक जाय तो जालो जाल्यारच वालोर न्ही. सो कुडचड्या डेव्हलपमेंट जावना म्हणटा तुमी. म्हज्या कोतान तरी हांव पयर आतां स्टेटमेंट केल्लो ताजेर तांणी कितें उलयलें, अकॉर्डिंग टू मी म्हाका दिसतालें की हांव कितें सांगता तें तांकां समजतलें अशें म्हणून. पूण म्हाका आतां कळटा की तांचें मातशें लेवल कोण कावन्सिलर पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तांचेंय लेवल मातशें म्हाका सकयल वचून सांगचें पडटलें. अकॉर्डिंग टू मी डेव्हलपमेंट इज वॉट. कित्याक ताणें एकदां पयर फाटीं स्टेटमेंट केल्लो कितें पूल बांदले, कितें हें बांदलें अशें म्हणून डेव्हलपमेंट जायना अशें म्हणून. म्हज्याय कोतान बिल्डिंग्स बांदल्यो आनी ज्यो बिल्डिंग जें कन्स्ट्रक्शन कुडचड्याच्या बाजाराक जर तर फायदेशीर ना, ताज्या पासून जर तर इन्कम जर तर येना जाल्यार तो डेव्हलपमेंट कित्याच फायद्याचो ना असो दिसता म्हाका. सो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट जावना. जावना. कित्याक हांव ल्हान आसतना आय एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कुडचोरें. हांव ल्हान आसतना बाजारांत जो वतालो त्या बाजारांत फक्त तांच्या दुकाना वयले साक जे आशिल्ले बाबड्यांचे ते चेंज जाल्या. बापूय जो बसतालो बापूय एक्सपायर जावन चलो जाला. इतलोच डेव्हलपमेंट तांचो बाबड्यांचो जाला. नाल्यार बाकीचो कांयच डेव्हलपमेंट आसा तशें मार्केट आसा. पूण कुडचडे ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट जावना. ओवरऑल म्हाका तरी दिसना. कित्याक आतां एग्जाम्पल रवींद्र भवन बांदलां. रवींद्र भवन अशें प्रायम जाग्यार बांदलां. इट इज अ कमर्शियल प्लेस. ज्या जाग्यार समज जर खंय बिल्डींग आयिल्ली, कितें बरी कमर्शियल बिल्डींग जर तर आयिल्ली जाल्यार सगळ्यांकच फायदो जावपा चान्सीस आशिल्ले. पूण हे सगळे इतले म्हयने तुमी इतले वर्सां तुमी उलोवनाच. आमी पयले एकूच ट्रिगर जालो की 15 मिनटां खातीर चॅरमॅन केलो आनी काडलो. ह्या ट्रिगरानसून सुरू जालो. तर तेच रिलेशनाक लागून खंय तरी फाटीं उरताले. एक रिलेशन चाटकून तोडपाकय पॉसिबल जायना. कित्याक इतल्या वर्सांचें रिलेशन तोडटलो जाल्यार खुबशे विचार करून मागीर तोडपाक. कित्याक एकदां तोडलें जाल्यार परतून जुळना तें. सो तोडटलो जाल्यार पसून कित्याक लागून तोडपाक जाय, कित्याक लागून तोडटा, हे सगळे गोश्टी येतगीरच मागीर तें रिलेशन तुटता. बाळकृष्ण वडरकरान स्टडी केल्या की काँग्रेस येता, मागीर नंतर BJP येता, नंतर परत काँग्रेस आयली कुडचड्यान, परत BJP आयली, आतां परत काँग्रेस येवपाक शकता म्हणून बी तुमी काँग्रेसीचे ना, तिकेट. इट इज नॉट सो. आमी बरें आतां काँग्रेसीन जॉयन जाले, आमी काम करनासतना समज न्हिदून रावले जाल्यार काँग्रेस येवचीच ना. सो एवरीबडी हॅज टू वर्क. प्रत्येकान आतां हांव जॉयन जालो म्हण हांवूच काम करतलो किंवा बाकीचे काम करतले आनी हांव न्हिदतलो तशें जायना. आमदाराचो दावेदार आसा तुमी. डेफिनेटली. जी उडकी मारली म्हणून तो एक हें आसा, ताजेर कितें म्हणपाचें आसा? तुमी उडी मारली खंय हातून? आतां काल ताणें म्हणलें उडी मारली. म्हजो एक विचार असो कितें की कोणीय समज आमदार म्हणून निवडून आयलो तो समज दुसऱ्या पक्षान वचपाक सोदता, नॉट ओन्ली बिकॉज आय एम इन पॉलिटिक्स. हांव पयलीं पासून तसो म्हजो विचार. दुसऱ्या पक्षान समज वचपाक सोदता जाल्यार ताका वचपाक दिवचो, कांय प्रॉब्लम ना. पूण इलेक्शनाचो जो खर्च आसा तो सगळो खर्च वता त्या आमदाराचेर घालचो. वेदर ही गेट्स इलेक्टेड ऑर नो इमॅटेरियल. कित्याक तो जर तर आपल्या स्वार्थाक वता जाल्यार जनतेन कित्याक भोगचें, गव्हर्मेंटान कित्याक पे करचें इलेक्शनाचो खर्च. सो हो इलेक्शनाचो खर्च ताजेर घालचो आनी वचपाक दिवचो. सो ताणें इलेक्शना खर्च पे करपाचें आनी जाय जाल्यार न्यू बाय इलेक्शन घेवपाचें. एब्सोल्युटली. हो कायदोच जावचो अशें म्हणटा. अशें तरी म्हाका दिसता. उडकी मारची म्हणटा तुमी. मारची म्हणल्यार इफ द पर्सन इज नॉट सॅटिस्फायड हियर. समज आतां ऑपोजिशनान आसा, डेव्हलपमेंट जायना, लोक समज म्हणटा बाबा डेव्हलपमेंटाक लागून वच, जाल्यार समज कोणी वता आपल्या स्वार्थाक लागून वता जाल्यार रॉंग. डेव्हलपमेंटाक लागून कित्याक लागून जर तो वता जाल्यार इफ दीस इज द ओन्ली वे. तुमी काँग्रेसीक हें भरला तुमच्या काँग्रेसीक 10 जाण अशेंच गेले. टोटल मेजपाक गेले जाल्यार आमी म्हाका दिसता 13 जाण गेले. 13 जाण गेले.
सो तुमी सपोर्ट करता अशे पार्टी सोडून डेव्हलपमेंटाच्या नांवान वचपाचें? दॅट डिपेंड्स अपॉन इंडिविज्युअल्स डिसिजन. ताजे वॉर्डान, ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ताजे वोटरांचें कितें मत आसा, ताजें स्वताचें मत कितें आसा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, कित्याक इट इज नॉट वन रिजन बिकॉज ऑफ वॉट ही इज जम्पिंग ऑर अशें म्हणून. तशें सो एक फाल्यां रिजनाक तुमी लागून जर आसना. निवडून आयले आनी काँग्रेस तिकेट मेळ्ळी, निवडून आयले काँग्रेसीचे, तुमी एश्युअर करना की आपूण रावतले म्हणून? ना, आय वील वेट. कितें म्हणटाचें, पार्टीचे बरोबर रावतलो हांव. जाता तितलो म्हणल्यार जंप करपाक म्हाकाय नाका. कित्याक सपोज तुजें रिलेशन समज दुसऱ्या पार्टी कडेन बरें आसा जाल्यार यू कॅन डेफिनेटली गेट युअर वर्क डन. बीजेपी कडेन बरें आसा तुमचें रिलेशन? राग फक्त निलेश काब्रालाचेर आसा, ओवरऑल बीजेपीचेर ना? पार्टीचे पार्टी खंयचीच बरी आनी वायट आसना. पार्टीन भितर कोण आसता पळय ते पार्टीचें हें करता. कितें म्हणटाचें, इमेज पार्टीची बरी आनी वायट करता म्हणटकीर भितर कोण आसता ते पार्टी बरी आनी वायट केन्ना. सो राग फक्त निलेश काब्रालाचेर, एब्सोल्युटली. बीजेपीचेर ना? पार्टीचेर म्हजो कांयच ना. सो मागीर फाल्यां सपोज शिफ्ट करपाचें जालें, हायपोथेटिकल विचारता, अजून इलेक्शन जावपाचें आसा, तुमी लडपाचें आसा, वेगळी गजाल, पूण हो भंय आसतलोच काँग्रेसीक की बाळकृष्ण वडारकर एक लिस्टान आसा खंय तरी असो फॅन सिटर खंय तरी बीजेपीन वचूं शकता? ना, कांयच दवरपाची गरज ना. कारण हांव म्हज्या हातून रावन तांचे कडेन कितें रिलेशन समज सांबाळत, रिलेशन बरें दवरत जाल्यार कसलीय कामां करून घेवपा जाता. यू डीड नॉट गो टू दॅट पार्टी अँड गेट युअर वर्क डन. ओके, इज दीस युअर फायनल डिसिजन की बाबा आपूण निलेश काब्राला कडेन ताज्या हुकुमशाही खातीर तोडून उडयल्लो संबंद तोडल्या आनी आपूण आतां काँग्रेसीचो मनीस आनी काँग्रेसीचेर रावता? इज दीस फायनल काय लास्ट मिनीट फाल्यां निलेश काब्राल आयला आनी बाळकृष्ण विचार रे आसूं चूक जाली म्हटलें जाल्यार यू वील गो बॅक? दीस इज 500% फायनल, नॉट इवन 100%. रिकॉर्डार येतलें मागीर जाय जाल्यार प्ले करपाक मेळटा. 100% न्ही, 500% फायनल. आमचें कॉम्प्रोमायज कशेंच जावचें ना. फाल्यां हांव म्हज्या सायडीन बसून आसल्यार आय डोंट नो अबावट हीज सायड, पूण म्हज्या सायडीन हांव कशेंच कॉम्प्रोमायज म्हजी करपाची तयार ना. कित्याक एकदां जें भोगून सगळें आयलां थंयच परतून वचप ही म्हजी मुर्खपणां. काँग्रेस वील बी अ फायनल पार्टी? हय, तातूनच हें करता 100%. सो सडनली आतां फायनली तो जर तर काँग्रेसीन भितर सरलो जाल्यार अगेन आय हॅव टू लीव पार्टी बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू स्टे विथ हीम. हो फुडलो प्रश्न आशिल्लो म्हजो. सपोजिटली तशें जालें जाल्यार देन यू वील डेफिनेटली आय वील आयदर गो आउट ऑफ पॉलिटिक्स नाका म्हणून. संन्यास? हय, म्हाका कित्याक म्हजें बी हाय हें ना, कित्याक पॉलिटिक्सान सामको फूल टायम वचून रावपाचो पॉलिटिक्सान हें ना. म्हाका एक्सपेक्टेशन्स म्हजी खूब कमी आसा. सो म्हाका पॉलिटिक्स रावपाकच जाय हें ना. अशें जर तर घडटा जाल्यार आय वील क्विट पॉलिटिक्स. पूण तुमी काँग्रेसीक सांगलां बाबा ताका बी घेशात बी म्हणून हें उलोवणी जाल्या? ना, अजून पर्यंत कांय उलोवणी जावना. कित्याक तसो प्रश्नूय येवना आनी सिच्युएशन अजून पर्यंत तरी कांय जावना. सो जालें जाल्यार एखादी डेफिनेटली आय वील टेल देम. ओके, आतां तुमी इलेक्शन लडटा आसतना एक पयलें आमी बीजेपी आसा आनी दुसरे वटेन बाकीचे पक्ष आसा. तुमचे कुडचड्याचेर वोट डिवायड जावन तुमकां दिसता की काँग्रेसचो मनीस सिलेक्ट जावन येवपाची परिस्थिती आसा? रेअर चान्सीस, चडशे चान्सीस ना. कित्याक 2-3 पार्टी जर तर रावल्यो जाल्यार इट इज डिफिकल्ट. कित्याक स्पेशली आम आदमी किंवा बाकीच्यो पार्टी अजून बीजेपीचे कितले वोट काडटले ताजेर डिपेंड आसा. सो तुमचो अटेम्प्ट आसतलो की बाकीच्यो पार्टी सगळ्या एकठांय येवपाच्यो म्हणून? हय, आमी पार्टी म्हणून न्ही, आमी कुडचडेचे आनी कुडचडकार म्हणून आमी लडया अशें म्हणून खंय तरी म्हजी एक विनंती करतलो. 1-to-1 फायट? 1-to-1 फायट. निलेश काब्राला हुकुमशाह अगेन्स्ट? डेफिनेटली. ओके, हे सगळे एलिगेशन्स जाता पळय न्ही, जाल्यार निलेश काब्राल, पूण निलेश काब्राल एज पावर मिनिस्टर हाऊ डू यू रेट हिम? थोडे जाण म्हणटा बरें काम केलां, थोडे जाण म्हणटा वायट काम केलां. तुमकां कशें दिसता तो एक पावर मिनिस्टर म्हणून किंवा एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणून? आय वील नॉट कमेंट. कित्याक हांव तातूंत कित्याक म्हजें अशें आसा, हांव ज्या गोश्टीचेर स्टडी करना किंवा हांव म्हाका त्या टॉपिकाचेर तुमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जायना कुडचड्याचेर? ना, म्हाका तरी सदां जालो ना. कित्याक म्हज्या वॉर्डांनी अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें आसा. सो ताका लागून आतां फक्त भायल्यान खंय लायट गेली जाल्यार वता लायट. पूण कुडचड्यार तरी व्हडलो हांवें प्रॉब्लेम फेस करूं ना. एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणून हांगा सगळे जाण म्हणटा की तो तनमार पावर हाडटा, झाडां कापता, मागीर मोले प्रोजेक्टाचेरूय तोच फोकस आशिल्लो सगळे. सो ताका कोर्टान दाखयलें न्ही कितें करपाचें. कोर्टान जें पळय सांगलें ताजेरूच सगळें क्लियर जालें की वॉट ही वॉज डुईंग वॉज रॉंग. डबल लायनीचेर जें ताणें केलें ताजेरूय कोर्टान सांगलें. सो वॉट एवर इज डुईंग म्हणून हांवें सुरवातीक म्हणलें आपल्याक जाय तें केलें म्हणून जायना. जें लोकांक जाय तें करपाक जाय, दॅट इज इम्पॉर्टंट. कुडचडेचें आमी पळयलें, कुडचडे असो टावन आसा किंवा अरावंड एरिया आसा जी मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा आनी सद्या मायनिंग बंद आसा. तुमकां दिसता ताजोय इम्पॅक्ट किंवा ताजोय बी जी सावळी आसा पळय ती येता त्या इलेक्शनाचेर पडटली? लोक डिसायड करतले, मायनिंगाचो इम्पॅक्ट धरूनय लोक डिसायड करतले मतां 100% पडटली. 100% पडटली. कित्याक खुबशे इश्यू अशे आसा
की सावड्डे आनी कुडचडे म्हणटा ते एक भाव भयणीचे अशें नात्याचे आशिल्ले पुलूच मदीं पडटा दिसता हय म्हाका. फक्त अदरवायज थंयचे लोक आमचे लोक आमी केन्ना पलतडीन अशें रिलेशन जोडी तोंडान म्हणलें जाल्यार पलतडीन हें अशें म्हणून केन्नाच पलतडकार अशें म्हणून केन्ना म्हणना. सगळे आमचे हांगा तांचे हांगा आमचे थंय चलता. पूण ह्या मायनिंगाक लागून खंय तरी एक हें जालें, दुरावोसो निर्माण जालो. मायनिंगूय पयलीं कमी जालें. सो कमी जाल्ल्या कारणान ह्या सायडींतले ट्रक त्या सायडीन नाका, थंयचे ट्रक हांगा नाका, अशें करून ते खंय तरी मातशें एक टसल निर्माण जालो. सो ते हय तो टसल आमदारान जें करपाक जाय आशिल्लें तें केलें ना. सो ताजेरूय लोकांचो राग आसा. सो ती नेगेटीव मतां जातली हाका जातलीच, डेफिनेटली जातली. आनी पॉझिटिव्ह दुसऱ्यांक दुसऱ्यांक आपल्याक मेजता ती मतां. आय वील रिक्वेस्ट देम. कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव दुसऱ्याक वायट म्हणलें म्हण हांव बरो जाता अशें जायना. सो हांव कितलो बरो दॅट हॅव टू एक्सप्लेन फर्स्ट. वाय आय एम गूड, फॉर वॉट रिजन, वॉट आय कॅन डू, दॅट हॅव टू एक्सप्लेन. तें एक्सप्लेन करत जाल्यार एखादी चेंज जावपाक शकता. ओके, आतां लास्ट हातून कुडचडे म्युनिसिपालिटी आसा पळय आनी कुडचडे काकोरा म्युनिसिपल कावन्सील, सद्या तुमी ओपोजिशनान आसा. सो तुमी आतां फुडल्या हे जे आतां सगळे राजकीय मतभेद आसा थंय रिफ्लेक्ट जातले. तुमकां दिसता की तुमी आतां ते ओपोजिशन म्हूण रावन ताका काम करपाक दिवपाना चॅरमॅनाक? इट इज नॉट सो. हांवें स्टार्टींग पासून सांगिल्लें, चॅरमॅन समज कसलोय लिगल प्रोजेक्ट जर तो घेवन येता, आय वील डेफिनेटली सपोर्ट दॅट प्रोजेक्ट. लोकांक लागून जो बरो प्रोजेक्ट आसा, आय वील नॉट अपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजींग. बरो समज प्रोजेक्ट आसा, आय वील डेफिनेटली सपोर्ट दॅट प्रोजेक्ट. कोणी दुसरो अपोज करता जाल्यार पसून आय वील टेक द इनिशिएटीव टू एक्सप्लेन हिम वाय इट इज गूड. पूण इल्लिगल समज आसा, जो प्रोजेक्ट कुडचड्याक जर तो बरो ना किंवा इल्लिगल जर तर आसा, आय वील 100% ऑब्जेक्ट. हांव एकटो पसून ऑपोजिशनाक घातल्यार ऑब्जेक्ट करतलो. ओके, आनी लास्ट वर्ड, फाल्यां सपोज काँग्रेस टिकेट दिना जाल्यार सुद्दां तुमी काँग्रेसीन आसतले? 100% आसता. निलेश काब्राल हो सिंगल टार्गेट तुमच्या खातीर त्या इलेक्शनाक? सामको. ओके, देव बरें करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले बाळकृष्ण वडारकर, आदले कुडचरे काकोडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे अध्यक्ष. ते म्हणटा सिंगल टार्गेट निलेश काब्राल आनी आपूण केन्नाच काँग्रेस सोडचो ना. जाणा जावन आपूण काँग्रेसीन गेल्लो आसा. आनी एक ताणी म्हटलें तें सगळ्यांक लक्ष दिवपा सारकें. तें म्हणटा की डिवायडेड जर सगळे जाण कॉन्टेस्ट केले जाल्यार BJP कुडचड्या हरोवप मातशें डिफिकल्ट जातलें. काँग्रेसीची टिकेट मेळ्ळी जाल्यार ते आपूण जीव घालून लडटले. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. We produce this program in association with www.goabyline.com, who are our production partner. Keep watching.